नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. नाताळाचे आता सिजन आसा म्हणजे क्रिसमस 2024 खूब खास आसा. कित्याक म्हणजे एक्सपोजिशन गोंयचे सायबाचे एक्सपोजिशन चल्ल्या ओल्ड गोवा आनी जगभरचे लोक गोंयान पाविल्ले आसा. पण आमचे गोंयकाराक क्रिसमस म्हणजे ते खूब इम्पॉर्टंट. कित्याक म्हणजे तरेतरेचे क्रिएटीव आयडियाज म्हणजे खुबशे क्रिएटीव आयडियासान आपले ते क्रीब क्रिएट करतात. हे सगळे पळोवपाक आमी आयिल्ले आसा मेर्सेस. तर जाणून घेया की मेर्सेन तेंच्यांनी कितें केलें आनी कितें इम्पॉर्टंट आसा ते तेंचे कडल्यान जाणून घेया. आमी आसा वाडये मिर्से हांगसर. आमच्या बरोबर आसा जे ग्रूप तेंच्यांनी हे क्रीब क्रिएट केल्या आनी हो क्रीब व्हेरी क्रिएटीव आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सांगूंक सांगता व्हेरी क्रिएटीव, व्हेरी इन्फॉर्मेटीव आनी हे कोणी केल्या ते सगळें जाणून घेया. सो आमच्या बरोबर आसा. तुमचें नांव कितें म्हणटा? नीरज ग्रुपाचें नांव कितें? ग्रुपाचें नांव आमचें तुवें सांगलां त्या प्रमाणे क्रिएटीव बॉयज. हां, क्रिएटीव बॉयज. कित्याक त्या खातीर आमी क्रिएटीव कितें आसता तें सगळें करता. क्रिएटीव आमी जेन्ना हांगा विजीट केले तेन्ना आमकां खुबशे क्रिएटीव आयडियाज आमकां दिश्टी पडले. त्या खातीर तुमकां म्हटलें की खुबशे क्रिएटीव आयडियाज तुमकां हांगा दिश्टी पडटले. तर आमी जाणून घेया की हांगा कितें क्रिएटीव आयडियाज आसा ते. आमकां मातशें दाखय तुमी. हय हे पयलीं एन्ट्रन्स केला आमी. हय सगळे एक डिफरंट क्रिएटीव आयडिया घेवन हे रायस लायट लागले. रायस लायट म्हणटा हेका. ओके हेका पयलीं आमी सगळे मेटल वर्क करून तेजे वचून रायस लायट एक टोटल 45 रायस लायट लागले आमकां. ओन्ली 45 कित्याक तितकी मिटर्स आसता. मिटर्स आसता हय सिरीज 45 मीटर. हय 45 सिंगल सिरियली ज्यो आहा ज्यो 45 आहा आनी तितून बारीक बारीक आमी वर्क करून ते केल्ले आहा, मेळून घेतलेले, जॉयंट करून घेतलेले आहा. हो एक एंट्रन्स. हो एंट्रन्स आमचो. हेच्या फुडें आमचो गोट्याचो पार्ट स्टार्ट जाता. ओके. हे करपाक कितले दीस लागले? एक आमकां 22 दीस लागले. 22 दीस एक्चुअली 22 दिसांनी एंट्रन्स करपाक सायड बाय असो टायम असो एक्युरेट असो आमकां सांगूंक शकना. कित्याक आयडिया घेवची पडटा आमकां. 3 म्हयने पयलीं लागचे पडटा कशें कितें काडटले. आमी हेच्या फुडें स्टोरी केल्या तेका लागून आमकां एक 5 म्हयने सारके लागले. ती स्टोरी जाणून घेवपाक आमकां स्वता पयलीं जाणून घेवपाक आनी मागीर तीच प्रेजेंट लोकांक करपाक. कित्याक आमी तर हितून बारीकसाण खूब आहा आनी बायबलाची स्टोरी. सो मातशें रॉंग सुद्दां आमी जाले जाल्यार इश्यू जाता. लोकांनी सजमून घेवची इतलीच आमची अपेक्षा आहा. जी आमी स्टोरी केल्या ती सायबीण मायच्या हितून कशी घडली आनी जेजू कसो जल्मलो ती आमी धांवपाचो प्रयत्न केला. तेन्ना लोकांनी जाणून घेवची आनी अवश्य हांगा येवन विजीट करचें हें आमची अपेक्षा आहा लोकां कडेन. तेन्ना अवश्य तुमी पळोवन घेवची की आमी गोठो कसो केला आनी स्टोरी कशी आहा ती. वाडयेंतली हे एक क्रिबाची स्टोरी तेंच्यांनी जे केल्या खूब 5 म्हयने हांकां लागले हे स्टोरी करपाक. तर हे स्टोरी कितें आनी हे स्टोरी तेंचे करपाचे उद्देश कितें आनी प्लीज तुमचे कडेन तेंच्या परबे हांव मागणी करता की जर चूक जाली तेंच्या कडल्यान तर तांकां माफ करचें. पण तेंच्यांनी आपले प्रयत्न फूल केल्या की हे तेंचे प्रयत्न हे तेंचे काणी हे तेंची स्टोरी लोकां फुडें पावचे म्हणून. तर आमी जाणून घेया सगळे प्रवाह तेंच्यांनी कितें केले आनी कशें केले आनी कित्या खातीर केल्या ते. नीरज म्हाका मातशें सांग. हे आतां एक क्रिसमस स्टोरी दिसता पण हेज्या फाटीं कितें आसा एक्चुअली आतां नॉर्मल क्रिसमस ट्री करता सगळेच जाण करता. पूण एक डिफरंट कितें म्हणून करया. एका वॉटरफॉल आहा, उदकूय आहा हेज्या भितर आनी प्लस स्नोमॅन आहा. सगळी क्रिएटीव कितें आहा पळय तितकें दाखयलां. तुवें सांगलां ते प्रमाणे आमचें नांव क्रिएटीव बॉयज आहा. लोकांक आमी एक लोकांचें कितें आहा थिंकींग क्रिसमस ट्री म्हणल्यार ग्रिनरी जाली. पूण हितून आमी उदक दाखयलां, ग्रिनरी सगळें स्नो दाखयलां, कोकण रेल्वे दाखयल्या भितर सुद्दां, स्नोमॅन सगळें खूब कितें कितें आहा. आयटम मेजर सारकें ना पूण खूब आहा. पण कितले दीस लागले हे करपाक आनी कितें कितें यूज केलें हितून फर्स्ट म्हणल्यार आयर्न रॉडाची रिंग्स जाय पडले आमकां. मागीर आयटम्स जे क्रिसमसा खातीर कितें कितें डिफरंट्स आहा पळय ते मेन म्हटल्यार उदक कशें फ्लो जातलें तें चिंतचें पडलें. उदक फ्लो जाले भितरले आयटम वेस्ट जावंक उपकारना, पळोवपाकूय रॉंग दिसपाक उपकारना. त्या प्रमाणे तेजे सॅलोफीन पेपर घालून सारकें सिस्टमॅटीक केल्लें आहा. व्हेरी प्लॅन्ड आयडिया. फक्त ह्या एक
क्रिसमस ट्री खातीर अशें ना की गोठोच केलो म्हणून ना, एक डिफरंट सगळे कडेन डिफरंट आयडिया घेता आमी. असो पयलो की गोठो पयलो गेलो, लोकांचें थिंकींग कशें जाल्लें आहा आयज काल. गोठो म्हणल्यार एक जेजू जल्मलो तितकोच दाखयता, आनी आतांचे यूथ आहा पळय तांकां काय फुडलें खबर ना कशें कितें जाल्लें त्या प्रमाणे. गोठो म्हणटा ते जेजू जल्मलो इतकोच जाता, पूण एक डिफरंट कितें आयडिया आसा हेज्या फुडें ती पळोवंक शकतले तुमी, आनी त्या प्रमाणे ही आमी चिंतून एक डिफरंट केल्ली आहा. म्हणजे ह्या फूल स्टोरीचेर आमी हे सांगूं शकता की हो जो फूल क्रिसमस क्रीब आहा तितून तुमी फूल स्टोरी दाखयतले. हय आसा. सारकें. ओके, नेक्स्ट आमी स्टोरी पळोवया निराजा कडे. आतां हे मेन कितें? म्हटल्यार आतां हेजी बायबलाची स्टोरी आहा जी मारीच्या हितून जेजू जल्मालो, पूण तो खबर आहा, पूण तेज्या पयलीं कितें जाल्लें, कशें कितें जाल्लें तें कोणाक कांय खबर ना. ही मारीच्या हितून एंजल येयलें, गाब्रिएल एंजल. तेणेन तिका सांगलें की तुज्या पोटान तूं प्रेग्नेंट जातली, तितून तुजो जेजू हे जातलो, तुज्या पोटान जेजू तूं जल्म दी. आनी पूण ती एक्चुली एक म्हाका सांग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायरेक्शन हो तेका पळयता ते तेका पळयता, सो दॅट्स द कन्वर्सेशन बिटवीन देम. हय कन्वर्सेशन चालू आसलें तेंचें की तुज्या पोटान जेजू जल्मातलो. ती पूण हें जाल्ली आसना, म्हणजे ते हय ती आसली ती प्रेग्नेंट नासली आनी देवाची अनमॅरीड आसली. आनी जो दूत आसा तो येवन तिका सांगता की ह्या फुडें जें आहा की तुज्या पोटान भुरगो जल्मतलो तेजो नांव जेजू आसतलें. हय त्या खातीर तेका पवित्र आत्म्या म्हणटा, परित्व आत्मा. म्हणजे पवित्र आत्म्यान जल्मता म्हणजे शी इज नॉट मॅरीड, तेका देवान परमेश्वरान तेज्या पोटान ते जल्म दिला आनी तेका ते जल्म दी म्हणटा ते. एक्झॅक्टली सारकें. हांगसरल्यान ही स्टोरी फुडें कंटिन्यू जातली. ओके, आतां नेक्स्ट फेज इतले ब्युटिफुली हेंच्यांनी जे पिक्चरायज केल्या, म्हणजे जेन्ना तुमी एंट्री केल्या उपरांत ते दाखयता की तांकां एक मॅसेज पावता मरेमा की तुज्या पोटान एक भुरगो जल्माक येतलो, ताका तूं जल्म दी, तो पवित्र आत्माचो भुरगो आसतलो, तो आख्या जगाक आपले एक उजवाड दितलो, एक रस्तो दाखयतलो, तें नांव जिजस म्हणून दवर, जेजू आमी ताका म्हणटा ते. सो नेक्स्ट फेज आमी जाणून घेया. सो प्लीज नेक्स्ट. एक्चुअली तेंचें लगीन जाल्लें आसना, काजार जाल्लें आसना, मॅरेज जाल्लें आसना. ती तिका भंय पडटा, कोणूय लोक आपणाक कितें म्हणटले, आपूण प्रेग्नेंट जाली पयलींच, कोणाक कांय खबर ना. ती डिस्कशन करपाक ती हेजे कडेन येता, जोझफा कडेन येता. जोझफा कडेन येवन डिस्कशन करता. ते सीन दाखयले तेजें घर, ते कार्पेंटर आसता, तेज्या घरा प्रमाणे तो सगळो सीन दाखयल्लो आमी. जोझफ आनी मरियम हे घोव बायल, आनी तेका बायलेक जेन्ना मरियमाक जेन्ना कळटा की तेका अशें मॅसेज घाला, तो आपल्या घोवाक सांगपा येता जोझफाक की अशें तो घोव म्हणून आसना, पयले पार्टनर ती ताका सांगता पळय आपूण आंकवारमारेचेर भुरग्या पोटान जल्मतो आहा तेन्ना तूं ताका एक्सेप्ट करूंक शकता काय म्हणून. ओके, तेन्ना तो त्या टायमार एक्सेप्ट मनां हाडिना, कन्फ्यूज जाता. आनी तीच फुडें स्टोरी आमी फुडें दाखयल्ली आहा. आनी तशेंच आमी लोकांक सजमोवचें म्हणून वयरूय आमी एक बरयल्लें आहा की इंग्लिशीनूय ट्रान्सलेट केल्लें आहा आनी कोंकणीनूय बरयल्लें आहा. तें जाणून घेवचें आनी हेजो प्रयत्न करचो फुडें. तशेंच फुडें स्टोरी तेजी. प्लीज जेन्ना आमी हे स्टोरी फुडें हाडटा जाल्यार हे जे बरयल्लें आसा, हे जे वाक्य आसा ते जाणून घेवपाचें खूब गरजेचें. कित्याक म्हणजे हे वाक्य खूब इम्पॉर्टंट आहा. देन जोझफ ही प्रोफेशनल तो कार्पेंटर आसता, सो हर हजबंड बीइंग अ जस्ट मॅन अँड नॉट विलिंग टू मेक हर अ पब्लीक एग्जाम्पल वॉज माइंडेड टू पुट हर अवे प्रायली मॅरीड पोती जूस. तो इफ आय एम रॉंग आय एम व्हेरी सॉरी टू प्रोनाउन्स. हय, मारीचो पोती जुजे थंय धर्मोत मोनीस आसलो. आनी हे दीस इज अ ओके ट्रान्सलेट केल्लें आसा, हे ट्रान्सलेट केल्लें आसा. सो हेंच्यांनी व्हेरी ब्युटिफुली हे तेंच्यांनी एक पिक्चरायज एक स्टोरी म्हणून हे प्रेजेंट केल्या. प्लीज मुद्दामूच हांगा येवचें वाडे मेरसे हांगसर, कित्याक म्हणजे इतले ब्युटिफुली आमच्या गोंयान आख्खे क्रिसमस पिक्चरायज कोण करिना. सो नेक्स्ट जाणून घेया आनी नेक्स्ट स्टोरी कितें आसतलें तें. सो हे कितें जाता, हो जोझफ तेका तेज्या तकलेन तेंच घुंवता
की बाबा अशें जालें जाल्यार आपूण एक्सेप्ट करूं तिका काय नाका. ओके. तेन्ना तिका गाब्रिएल एंजल सांगता की तूं तिका एक्सेप्ट कर आनी हें कर म्हणून. मदर मेरीक एक्सेप्ट कर की फुडें तिका ड्रीम जाता. जे बरें जे घडपाचें आहा तो जेजूच्या हितून जल्मतलो आनी संवसाराचो उद्धार करतलो असो तो गाब्रिएल येवन ताका मॅसेज दिता आनी तो फुडें तिका एक्सेप्ट करता. हे सगळे एंजल येता आनी ताका सांगता की यू प्लीज एक्सेप्ट सारकें की हे सगळे जे करतले हे जगा खातीर बरें आसा. सारकें. सारकें. सो वॉट इज बी द नेक्स्ट स्टोरी. आमी सगळे खरेंच खूब इगर आहा म्हणजे एक्सायटेड आहा की खुबशे जाण कितें आहा बायबल वाचता पण प्रेजेंटेशन तुम्ही जे करता पळय इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. आमकांय म्हणून जाणून घेवपाक खूब टायम गेलो. आमकांय कोणा कडसून नॉलेज घेवची पडली बायबला खातीर. कित्याक मातशें कितें स्टोरी मातशी फाटीं फुडें जाली. आमच्या जाणा आसलेले बरे हुशार आहा कोण फादर येता हांगा विजीट करता तेन्ना त्या खातीर बारीक बारीक चिंतून करचें पडटा. वो आमचो राजा राजा हय किंग हय ना 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 वो आमचो हेरोद हय तो राजा तेणें फर्मान दिल्लो आसता की सगळ्यांचें नांव कितें आसता तें नोंदी करचें. सेजर सॉरी पण तो सांगता म्हणल्यार हो राजा जो किंग जो आसा तो सीजर. ओके. हो फर्मान सोडटा की जे कोण भुरगे जल्मतले तेंच्यांनी वचोन पयले सदांपली तेजें नांव नोंदणी करपाचें म्हणून. ओके. हय आनी काय भंय आसता कोण तरी असो येतलो की तेकाय हें करतले म्हणून त्या खातीर ताका भंय आसता. त्या प्रमाणे ती मागीर आसरो सोदपाक भोंवता. हेज्या फुडें ती स्टोरी दाखयली आमी. म्हणजे म्हाका अजून कळना की जो किंग सीजर आसता किंग सीजर ताणें कितें मेसेज दिल्ली आसता हेका की भुरगे जे कोण न्यू स्टोरी जाल्ले आमचे भुरगे जाल्ले आसता पळय तेंचे बेबी जाल्ले पळय तेंचे रजिस्टर जावचे नोंदणी करचे त्या टायमाच्यान त्या टायमार नोंदणी म्हणजे बर्थ रजिस्ट्रेशन त्या टायमार तेंच्यांनी चालू केल्ले की कोण जन्माक येयलो तेंचे सगळ्यांचे रजिस्टर आसपाक जाय म्हणून. ओके. हय ती स्टोरी फुडें मागीर ओके ती दोगांय काडटा आनी जेजुल्यान साकून बेतलेमान आपूण घरा सोदपाक भोंवता. ती फुडें आमी स्टोरी दाखयल्या आनी आमकां कित्याक जाता कन्फ्यूज की आमी सगळ्या भुरग्यांनी जो गोठो केला तो हिंदू भाव आनी कॅथलीक म्हणून असो सगळ्यांनी एकठांय जावन हो केला आनी आमी हिंदू म्हटल्यार आमकां मातशें सजभमाक मातशें खूब त्रास पडले म्हणून आमकां ते 5 म्हयने लागले. तुमकां शिकपाक खूब टायम लागले आनी लोकांकूय शिकपाक आतां तुमच्या कडल्यान तेय शिकतले. थोडे जाण जाणा आसतले थोडे जाण तुमच्या कडल्यान कळटले आमकांय तुमच्या कडल्यान कळले. एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा पण इव्हेंट जालो बारीक म्युजीक इव्हेंट जाल्यार भुरगे सगळे धांवता. हय बाकीचे नॉलेज असली नॉलेज घेवपाक कोण फुडें सरना. चडशें कितें आसता लोकांच्या तकलेन गोठो म्हणजे तितलो जल्मला तितलोच दाखयता पूण फुडें कितें घडलां तेजे पयलीं कितें घडलां तें कोण दाखयना. म्हणून आमी हो एक प्रयत्न केला की फुडलें कितें घडलां तें दाखोवपाचें. आय एम नॉट रॉंग इफ जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्नाच्यान बर्थ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जालें. ओके मान्य आमकां मान्य तुमकां मान्य आसपाक जाय कित्याक म्हणजे इट इज रिटन इन द बायबल करून घेवपाक जाय कित्याक जे बायबलान बरयलां तेच आमी लोकां मदीं फुडें दोळ्या मुखार हाडलां. हय बायबलान बरयल्ले हेंच्यांनी सगळे हे प्रॅक्टिकली म्हणजे करून दाखोवपाक प्रयत्न केल्या आनी तुमी हे पळोवन तुमकां स्वताक कळटलें कित्याक म्हणजे हेंच्यांनी हे बरोवन हांगा दवरलेल्या बोर्डार की कितें कितें बायबलान तुमकां स्वता वाचून तें कळटलें. सो नॅक्स्ट जाणून घेया कितें आसतलें. सो तेज्या उपरांत कितें जालें ते आसरो सोदपाक ना ती कशी आसा प्रेग्नेंट जाता आनी ती जेजुल्यान सोडून दुसऱ्या गांवांक वयता तेन्ना ती घरा सोदता. घरा म्हणजे आपल्याक रावपाक जेन्ना भुरगो प्रेग्नेंट आसता ती डिलिव्हरी जावपाची तिका खंय तो जागो जो आसता म्हणून भंय आसता. राजा आपल्या त्या टायमार राजा महाराजे ते एक भंय आसलो म्हणून त्या खातीर ती आपल्याक आसरो सोदूंक खंयसर तरी आपणाक ती प्रेग्नेंट जातली प्रेग्नेंसी हे जातली म्हणून ती भोंवता हे सोदता आनी बेतलेहमाक वयता. सो बेतलेहमान तांकां ते जागो गावता तेज्या उपरांत सोदून फुडें वयता. तेजी फुडली आमी स्टोरी फुडें दाखयल्ली आसा. ओके एवरी स्टेपार तुमकां हांगा एक्सायटमेंट आसतलें एवरी स्टेपार तुमकां हांगा इन्फॉर्मेशन आसतलें एवरी स्टेपार नॉलेज सुद्दां आसतलें. सो प्लीज विजीट करा. परतून तुमकां सांगता की वाडे मिर्शी हांगसर प्लीज विजीट करा कित्याक म्हणजे एवरी स्टेप मिर्शेस वाडी वाडे म्हणटा थोडे वास्कोय आसा आनी मिर्शे वास्को आहा पूण मिर्शेस वाडी ह्या गांवांत तुमी येवन विजीट करचे ही लोकां कडेन आमी अपेक्षा करता. प्लीज एवरी स्टेप तुमकां एक इन्फॉर्मेशन एक नॉलेज आहा आनी हो नॉलेज आमचे सेक्युलरिजम
त्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आहा. प्लीज वाडे मेरसे हांगसर मेरसे वाडे परतून म्हणटा थंयसर व्हेरी इम्पॉर्टंट. चल जाणून घेवया आमी नेक्स्ट स्टेप. प्लीज समथींग इंटरेस्टिंग दिसता म्हाका. ओके घर सोदपाक भोंवता म्हणून आसऱ्याक लागून सो थोडे लोक ना म्हणटा तांकां दिवपाक सोदिना आसरो हांकां हेकार लागून. सो दीस पिक्चर आतां तुका म्हणटा एक दार आहा थंयसरल्यान एक बायल म्हणटा की तुमकां आमी हांगसर दिवचे ना दिना दिवचे ना म्हणजे आमच्या घरान रावपा सारको जागो ना. ना वॉट एवर त्यांचे एक पर्सनल रिजन आहा की वी कांट प्रोवायड यू द प्लेस टू लिव यू हियर. तेजे फुडें ती कितें सांगतात म्हणजे ती बायल सांगता आमचे कडेन रावपाक जागो ना. फुडें आमचो एक गांवानूच एक धाकटूसो गोठो आहा ओके तो तुमकां मान्य आसा जाल्यार तुमी थंय अवश्य रावंक शकता. ओके हे एक आनी एक इम्पॉर्टंट स्टोरी आसतले कित्याक म्हणजे ते दारांनी गेले दुसऱ्यांच्या आनी थंयसर तेंच्यांनी ना म्हटलें कित्याक म्हणजे तेंचे पर्सनल रिजन आसले कित्याक म्हणजे तेंचे जागो आसचे ना किंवा स्मॉल धाकटे खोली आसतले थंयसर ते रावूच दिवंक शकना आसले. पण तेंच्यांनी एक ऑप्शन दिलें की थंयसर तेंचो धाकटो गोठो पण तो धाकटो गोठो कसो आसतलो आनी थंयसर ते जल्म दिवपाक जिजूक जल्म दिवपाक ते राजी जाले काय ना हे एक इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा तो जाणून घेवया. ओके हे आतां आमी नेक्स्ट पावले की हे बारीक गोठो ना आतां आमी बेतलेम विलेज पावले. हे बेतलेम बेतलेम विलेजीन ती घरां सोदता पूण तांकां खंयच तो जागो गावना. ओके म्हणून ती फुडें तेचून फुडेंच वयता फुडें फुडें वचून मागीर ती एक गोठो आसता पळय त्या गोठ्यान ती आपल्या भुरग्याक जल्म दिता. ओके एक सांगूंक शकता की हे आख्खे आमी जेन्ना थंयसरले हांगा मेरेन येयले हो एक जर्नी आहलो आमच्या खातीर आमच्या व्हिवर्सा खातीर हो एक जर्नी आहले. तो ह्या जर्नीन बेतलेम हो एक मोठो स्टेट एक मोठो सिटी को एक व्हडले सिटी को आहलो. सो थंयसर ते पावले थंयसर जाग्यान पावले. ओके तेजे उपरांत थंय तांकां खंय जागो बेतलेमान गावोंक ना म्हणून ते फुडें म्हणजे फुडें वयता आनी तांकां एक धाकटुलोसो एक गोठो म्हणजे ताका पयलींच त्या एका घरान सांगलेलें आसता की आपलो एक गोठो आहा तो तुमकां मान्य आसा जाल्यार तुमी थंय रावंक शकता. ओके म्हणून ती फुडें वयता आनी त्या गोठ्यान फुडली सीन जी आमी गोठ्यान दाखयल्या भुरगो म्हणजे जेजू कसो जल्माक येयलो ते फुडें आमी दाखयल्ले आहा. आमी ते गोठो पळोवया. आफ्टर बेतलेम ते गोठ्यार गेले ते गोठे कशे आहले आनी ते एक्सेप्ट केले थंयसर जल्म दिवपाक. सो इट वील बी अ व्हेरी एक्सायटींग स्टोरी फॉर अस फॉर यू फॉर एवरी वन. वाटेक तांकां हे सुद्दां जाता हो एक डोंगर को दिसता म्हाका. म्हणजे शेपर्ड म्हणजे तेंचे हितून ते शेपर्ड ते तेका राखणे म्हणटा. हां ते वाटेक तांकां आमी 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 आयकलां जीजस इज अ गुड शेपर्ड. सो दीस इज द स्टोरी बिहायंड. सारकें सारकें ओके हय हो तुमी पळोवंक शकता हो गोठो हो गोठो हो बेतलेमचो गोठो थंयसर जेजू जल्माक आयलो. जो जल्माक येयला तो एक आमी ल्हानसो एक मुवमेंटाचेर तो आमी प्रयत्न केल्लो आहा लोकांक दाखोवपाक म्हणजे तेंचो मुवमेंट कसो गोठो म्हणजे ओरिजिनल जसो हे ना की सारको घट गोठो केला आमी असो ना की लोखंड खंयसर यूज करून सारको बांबूचेर बांदून असो पयलींचो हे दिल्लो आहा लूक दिल्लो आसा सगळा फातरची पयलींचे फातर भितर घालून हे केल्ले आसा पळोवंक शकता. जेन्ना जेजू जल्माक येता तेन्ना 3 किंग्स जे चलोन येता ते कितले दिसांनी हांगा पावता ते कितें थोडे कितें स्टोरीज आमी आयकल्या फूल स्टोरी तुमचे कडेन आयकुपाची आमकां प्रश्न अमको एक्झॅक्ट अमकेच ना पण अशें आमी पावता अशें हें करूंक ना म्हणजे कितले दीस अशें हें करूं ना पूण आमी 3 किंग्स हुंयच्यान येता म्हणजे खंयच्या वाट तुमी वाट दाखयल्ली आहा. हय ते तिगूय जाण येता ते आमी दाखयले म्हणजे वयर पळय आमी मेन स्टार पण येता स्टार पळयन येता जे अशे स्टार सगळे जाण कितें करता हातीन हँडमेड केल्ले स्टार दाखयता. आमी हे दाखयला ते म्हणजे सारके नॅचरल कशे स्टार दाखयल्ले आहा. तुमी पळोवंक शकता की कशे ब्लिंक जाता म्हणजे ते लोक 3 किंग्स आहा ते स्टाराक पळोवंक येता ते अशे ओरिजिनल कशे आमी दाखोवपाचो एक प्रयत्न केल्लो आहा. एक प्रश्न म्हाका पडटा दीस स्टार हो एक जो स्टार आहा हो एक नॅविगेशन आहलो की जेजू कडेन पावपाक 3 किंग्स. नॅविगेशन This is the signal. This is the navigation to reach to the Jesus where he is born. खंय जल्मला सारकें. ते कोण त्या स्टाराक पळोवन 3 किंग्स जावं शेपर्ड त्या जाग्यार येयल्या म्हणजे आपली भेटवणी घेवन 3 किंग्स येता जेजूच्या म्हण त्या स्टाराक पळोवन येताले. ओके नॅविगेशन सिस्टम जे आमी आतां यूज करता ते कितले वर्सां पयलींच्यान आहले हे आमी आदमास लावूं शकना पण जेजू जेन्ना जल्माक आयलो 3 किंग्स हे स्टार अशे एक स्टार आहले जे ब्लिंक जाताले तेज्या गोट्या वयर त्या पळोवन 3 किंग्स तेज्या गोट्यार पळयले तेजें जन्मस्थान आमी म्हणूं शकता द बर्थ प्लेस थंयसर ते आयले. सो
आनीक फुडें एक्सायटींग स्टोरी आसतले, आनीक स्टोरी इम्पॉर्टंट आसतले. सो आमी आनीक जाणून घेवया फुडें की आनीक कितें इम्पॉर्टंट आनी एक्सायटींग आसतलें तें. सो हांगा तो जल्म आयलो, जिजस जल्माक आयलो, हे जे स्टार आहा ते एक नॅविगेट पोवन ते सगळे 3 किंग्स हांगा पावतले, म्हणजे वाटेर आसतले. वाटेर तेजे उपरांत आमी आतां नेक्स्ट खंय आयले? आमी डेजर्ट दाखयल्ले, डेजर्टांसून ते येता. हे तिगूय ट्रेकिंग्स ते फिंगर करता बाबा, थंय स्टार पेट्टा. ओके. पूण थंयसरूच आमचो हे जल्माक येयलो आसतलो म्हणून देवाचो दूत म्हणून ते फॉलो करता तेका. हां, ओके. हे 3 किंग्स वेगवेगळ्या जागाच्यान आयल्या उपरांत ते डेझर्टान आयल्या उपरांत तांकां कळ्ळें की हां बाबा थंयसर ते स्टार ब्लिंक जाता, म्हणजे आमचो जेजू थंय जल्माक आयला जो आमकां फुडचो वाट दाखयतलो जगाक. ओके. हो एक असलो डेझर्ट एरिया. ही डेजर्ट एरिया. डेझर्ट एरिया. सो ह्याच्या उपरांत खंय येतले आमी? ह्याच्या उपरांत आमी जे भुरग्यांनी क्रिएटिव्ह स्किल करपाचो प्रयत्न केला गोठो सगळेच जाण करता. हय. मातशें एक डिफरंट लोकांक एक्सायटमेंट कितें तरी जाय. गोट्यान गेलो, गोठोच पळोवन येयलो हो ना, म्हणजे थंयसरली याद उरपाक जाय, आपलो फोटो जाय, फोटो काडटात. म्हणून आमी एक डिफरंट कितें तरी थिंकींग घेवन फुडें सरलेल्या. सद्याक आमी जेन्ना एंट्री केले तेज्या उपरांत जेन्ना आमी आपले प्रवास चालू केलो, प्रवास म्हणजे एंट्रीच्या उपरांत एवरी स्टेप तुमी आमकां एक्सायटमेंट आनी एवरी स्टेपार तुमी आमकां एक नॉलेज दिले. सो हेज्या उपरांत नेक्स्ट कितें आसतलें हें आनीक एक्सायटमेंट कित्याक म्हणजे हेज्या उपरांत तेंच्यांनी आनीक सरप्रायज दवरलेलें आसा की जेन्ना जेजू जल्माक आयलो, जेन्ना 3 किंग्स ते स्टार ब्लिंक जातले, ते एक नॅविगेट पोवन हांगा आमचो जेजू जल्माक आयला आनी आमी थंय वचुया, ते तेंच्यांनी डिसायड केल्या उपरांत फुडें कितें आसतलें हेंच्यांनी एक गुप्त केल्लें आसा, म्हणजे इट्स अ सरप्रायज. लेट्स सी तेंच्यांनी फुडें कितें दवरलें तें. आतां हिस्ट्री काबार जालें. हिस्ट्री म्हणजे जेन्ना जेजू जल्माक आयलो 3 किंग्सान ते स्टार पळोवन सांगलें की हांगसर आमचो जेजू जल्माक आयला, आमी त्या दिशांनी. तेज्या उपरांत आमी थंयसर आतां आमी जंयसर वयता त्या सायडीक पास्ट न्हू प्रेजेंट आसा, म्हणजे तेंच्यांनी आतां क्रिएटिविटी केल्या ते आतांच्या जनरेशना खातीर. तांकां फोटोशूट कितें आसूं तेंच्या बऱ्या खातीर पळोवपा लायक, म्हणजे लोकांक हांगा आयल्या पळय बरें दिसपाक जाय त्या खातीर कितें तरी केल्या. क्रिएटीव आयडियाज, तेंचे क्रिएटीव आयडिया प्लीज ह्या क्रिएटीव आयडिया करपा खातीर तेंचे खुबशे टायम गेल्या, मेहनत गेल्या, मॅन पावर गेल्या, तेंचें काम जाल्या पर रातभर तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. पण त्या कामाक आमी मान दिवचो, सन्मान दिवचो हें हांव मागता. प्लीज आतां हो एक ट्री दिसता, कसलो ट्री केला एक डिफरंट तेकाय म्हणून एक हे आसा, जीव आसा. आमी म्हणटा झाड झाड रे ते कितें आहा थंयसर उडय, कितें कर, काप रे ते कित्याक जाय म्हणटा. पूण ना, तेज्या म्हणून जीव आसा, त्या झाडाकूय जीव आसा. तो एक आमी एक केला. एक व्हडली मेसेज तेंच्यांनी दिल्या की झाडाक सुद्दां जीव आसता. आमच्या स्कुला टायमार शिकयल्या, पण तरी आतां डिफॉरेस्टेशन जाता, खुबशे झाडां कापले गेले वता. ते वडाचें झाड आसूं, पिपळाचें आसूं, नॉर्मल झाडां आसूं, त्या खातीर तेंच्यांनी हांगा तोंड दाखयल्या, नाक आसूं, दोळे आसूं, तोंड सगळें दाखयलां. कित्याक म्हणजे ते एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेसेज ह्या जगाक दिवपाक सोदता की झाड कितलें म्हत्व आसा तें. सारकें? हय सारकें. झाड म्हत्व आहा, आमकां जायत झाडां जायत. झाडां जायत सारकें झाडां बिडां ना जाल्यार आमी जगूंक शकना. झाड चडशे ऑब्जर्व करता ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्सायड, ऑक्सिजन आमकां, आनी त्या ऑक्सिजनाचेर आमी जगता म्हटल्यार जाता. आनी झाड आसत जाल्यार टायम टू टायम पावसाचें वातावरण चेंज जाता आनी आमकां जाय तितली सावळी गावता. पयलीं झाडां आसलीं खरी, थंड वातावरण आसलें. आतां झाडां चडशीं ना, दोंगर कापलेले आसा आनी गरमी खूब वाडलेली आसा. हो एक झाड, हो मॅसेज पावपाक आनी हो स्मायलींग फेस थंयसर दिल्या पळय. झाड जर जागता म्हणजे तो वाडटा जाल्यार तो हांसतलो, झाड जर कापता जाल्यार तो रडटलो. हे जे मॅसेज दाखोवपाक तुमी कितले दीस काडल्या? दीस अशें एग्जॅक्ट सांगूं शकना, कित्याक आमकां चिंतचें पडटा. एवरी सगलो जाण एकटो एकटो चिंतता, कामार गेल्यार थंय चिंतता बाबा अशें केल्यार कशें जातलें. आमचो ग्रूप आसा, ग्रुपार मॅसेज घालता बाबा अशें केल्यार कशें जातलें. डेली एक तुका सांगला त्या प्रमाणे 5 म्हयने काय लागतात चिंतपाक बाबा. आनी हो सोंपलो काय ना, फुडल्या वर्सा कितें करतले तें आमी चिंतून दवरता. कित्याक लोकूय आमकां येता आनी कितें कितें आयडियाज दिता बाबा अशें कित्याक करूं ना तुमी.
अशें कित्याक करूं तेज्या प्रमाणे आमकांय आयडिया मेळटा नॉलेजूय मेळटा अशें ना की सगळे परफेक्ट आसता परफेक्ट लोक जेन्ना आपलो कला दाखयता तेन्नाच लोक आपोवन परफेक्ट जाता हो एक सांगू शकता की हो एक कलेक्टीव आयडिया म्हणजे सगळ्यांचे मेळून एक आयडिया आणि एक म्हणू शकता की टायम कोणी अशें दिवंक ना म्हणजे कित्याक टायम अशें दिवंक ना म्हणजे टायम असो ना कित्याक पर्टिक्युलर टायम दिवंक ना काम जालें तूं फ्री आहा तूं यो तुजें काम जाल्यार तूं यो ओके पण सगळ्यांनी टायम दिल्या तरी पर्टिक्युलर टायम दिवंक ना की मॉर्निंग येत वो टायम जशें आमी जॉबाक वयता मॉर्निंग 9 धांक पावलो सकाळी हां 10 मिनटां सुद्दां सगळ्यांची इम्पॉर्टंट आसा आनी आमी म्हणटा तूं अमक्या टायमा अमकेंच कर तें जायना तेज्या फाटल्यान एक चिंतप आसता अशें केल्यार अशें जातलें आतां आमी लायट्स म्हणटा लायट्स आमी तितकीच दाखयल्या आतां बाकीच्या हितून डायरेक्ट लायट्स फूल घातले जाल्यार आमची लायट्स तूं पळोवंक शकता कशी आहा ती हेजी सुद्दां आमी लायट्स ताका दाखयल्या पूण ती ग्लो जाता तो आसता तुवें सांगल्या त्या प्रमाणे तो आसता ती जी लायट ती हे आहा पानां आहा ती ग्लो जाता हय तशी आमी हें पळोवंक शकता फस्ट ऑफ ऑल सगळ्यांक एक म्हायती हांव दिवंक सोदता म्हणजे हेंच्यांनी जे क्रिएटीव आयडिया केल्या हेंच्यांनी ते दीस घातल्या दीस रात घातल्या सगळ्यांच्या मेहनतीन युनिटी म्हणजे सगळे युनायटेडली आपले वक्तव्य मांडल्या की आपले आयडियाज आपले सगळे शेअर केल्या उपरांत वो एक ब्युटिफूल असलो ट्री तो लाफिंगली म्हणजे स्मायल करता कित्याक स्मायल करता म्हणजे तेजे लीफ म्हणजे पानां जे आहा पळय ते ग्लो करता आनी तो वाडटा त्या खातीर तो स्मायल करता इफ तेजे कापले म्हणजे तेजे सगळे फाने कापले तेजे झाडां कापले जाल्यार तो रडटलो फक्त तो रडचा ना हांगा मनशाचें तोंड दाखयलां कित्याक म्हणजे मनीस रडटलो मनीस म्हणा पावतलो कित्याक म्हणजे मनीस जगता तो ऑक्सिजनाच्यान आनी हो जो झाड आहा तो कार्बन डायऑक्सायड कंज्यूम करता आनी ऑक्सिजन दिता मनशाक जगपा खातीर झाड ना जाल्यार आमी ना हो एक सिंपल मॅसेज हो एक ग्रूप क्रिएटीव बॉयज ऑफ फोंसावाड आनी वाडी मेसेज सो एक सिंपल मॅसेज दिवंक सोदता सो प्लीज तुमी मुद्दमूच हांगा येवचे आनी हो एक देखावो जेणे हे केल्या क्रिसमस क्रिप्स ह्या नांवांनी ते मुद्दमूच हांगा पळोवचो तर आमी जेन्ना हे आख्खे क्रिसमस डेकोरेशन जें केल्या तेजे उपरांत भायर आयल्या उपरांत तुमकां एक बॉक्स दिश्टी पडटले जंयसर डोनेशन बॉक्स दवरल्या आनी तेंचे रिव्यू तुमी घेता सो एक्चुली कितें एक्चुली सजेशन आतां लोक थोडे वळखना आमकां ते पळयता वयता थोड्यांक एक्सायटमेंट जाता कोण म्हणटा बरें जालां म्हणटा पूण आनीक कितें सांगपाचें आसता ते डायरेक्ट त्या टायमाक सांगूंक शकना गर्दी आसता करेक्ट पर्सन कोण हांगासरलो तोय खबर आसना कोणाक म्हणून सांगपाचें सो म्हणून एक सजेशन बूक दवरलेला ते सजेस्ट करता लोक ती आयडिया घेवन आमी फुडल्या वर्सा चलता कितें कितें एक डिफरंट आयडिया दिता थोडे लोक एकट्याची एक बारीक आयडिया सुद्दां आमकां व्हडली आसता लोकांचे सजेशना प्रमाणे तुमी नेक्स्ट क्रीप डेकोरेट करतले हय तेजे अशें हय एक डिफरंट हें मेळटा न्हू नॉलेज मेळटा खंय तरी कितें बाबा कोणी म्हणटा आमकां ह्या वर्सा हें कितें कमी दिसलें सो ती आयडिया घेता आमी वा फुडल्या वर्सा हें करुयाच तशें हो आख्खो क्रीप आमकां व्हेरी एक्सायटींग आहलें व्हेरी इन्फॉर्मेटीव आहलें आनी तुमचो हांगा कितलो मेहनत लागलो कितलो दीस लागलो कितलो खर्च लागलो एक खर्च म्हटल्यार एक सांगूं शकना एक 3 लाख क्रॉस जालो आमकां 3 लाख हय खर्च आमीच एकट्या करता त्या खातीर एक आमकां लोकांनीच हें केलें की एक सजेस्ट केलें की एक तुमी डोनेशन बॉक्स दवरा आमी तितून कितें एक डोनेशन घालता अहो की ना की 10 रुपया 20 रुपया कितें दिता पळय ते घेवन कलेक्ट करून मागीर आमी आमचे एवरी मंथ कलेक्शन करता थोडे सगळ्यां कडेन कलेक्शन करून दवरता आनी वन टायम मागीर हें करता 3 लाख हेच्या फाटल्यान आनी एक आसा मेन सपोर्ट डोनेशन जालेंच म्हणून जायना मेन 2 खांबे आसा आमचे हय म्हाका सुद्दां रडोंक येयल्लें आहा की खूब सपोर्ट कितें आसता आमी जेन्ना गोठो करता तेन्ना आमकां खावपाचें पिवपाचें खूब आसता आनी क्लिनेस आमी मॅस करूंक वयता आमी आबड डबड काम करून चल्ले दुसरे सकाळी जे क्लीन आसता पळय न्हू ती दोगां ही करता आनी आमकां भुरग्यांक रातचे चायेचे म्हण कितेंच खंयचे जेवपाचें खावपाचें तेन्ना आमकां मेन ती ही दोगां आमकां सपोर्ट करता ती म्हाजी दोगूय भयणी सांगचें म्हटल्यार आमकां मेन पावर म्हणटा तो तेंचो आमी भुरगे कितलेय फुडें सरो पूण ती आमकां खूब हेल्प करता म्हणजे कामाक लाव इतलें
सेम सीन जशी आमी रिपोर्टर जशी आमी फुडें आसता तशेंच कॅमेरामॅन आतां आमचो प्रणय शिरगांवकर जो कॅमेरा फाटी आसा तो मेहनत करता जे लोकांक दिसना तशेंच हे बिहायंड द कॅमेरा वर्क करता तुमी तें सांगूंक सोदता हय खूब जे काम करतात तांकां सपोर्ट करतात तांकां खरोच वालोर दिवपाचो आनी आमीच म्हणून न्हू हे आमचे भुरगे आहा नांव प्रसन्न घेता हांव सगळ्यांचें निरज आमचो मेन म्हणजे आयडिया हाडपी सगळें काम हे वर्क करपी म्हणजे आर्ट कितें आहा तो निरज आमी सपोर्ट ते म्हणल्यार माटीन सगळें काम खंयचें पळयता भायले मागीर आमचो स्वस्तीक आहा मागीर प्रवीण आहा विनेश आमचो लायटीचे मेन म्हणटा तो विनेश आख्खी लायट दिवपाक आमकां विनेशाचो हात मागीर आमचो आख्खे क्रीव आहा म्हणटा ते विदावट लायट कंप्लीट जाना कित्याक घराचें पळयता हय तेन्ना मेन खामो लायटींग आमकां दिवपी हो मेन म्हणटा विनेश आमचें काम आनी दुसरो आमचो आनी एक आहा एलन बाब तो आतां आमचे फुडें प्रेजेंट ना पूण हे आमी गोठ्याचे 7 जाण खांबे तशेंच आमची दोगांय भयणी आमच्यो आहा त्यो गोठ्याचे स्ट्रॉंग खांबे म्हटल्यार जाता आनी हो क्रीप आमी करता न्हू ती लोकांक लागची उमेदीक लागून करता कित्याक लोकांची अपेक्षा आसता की हे फावट हेंच्यांनी असो केला फुडले फावट कितें करतले ते पळोवन लोक आमकां विजीट करपाक येता कितले वर्सां जाले तुमी हे क्रीप करता पयलीं आमी धाकटुलोच करताले कितल्या वर्सांच्यान करता म्हणजे ऑलमोस्ट 9 years जाले पूण ह्या जाग्यार आमी हो आमचो 4थें वर्स म्हणजे भोंवन करपाचो भोंवन पळोवपाचो गोठो हो 4-4थें वर्स म्हाका आनी एक इम्पॉर्टंट प्रश्न विचारचो अशें दिसता म्हणजे हो जो व्हडलो एरिया तुमी एक व्हडलोसो सीन दाखयला फूल स्टोरी दाखयल्या सो व्हडलो हो तुमचो एरिया कोणा रेंटाक घेतल्या कितें आहा स्टोरी कितें आहा एक्चुली हो जागो आमचो म्हणजे म्हाजो आमच्या बापायचो आनी आमचे भुरगे म्हणाले पळय आमकां गोठो करपाक आमी पयलीं वयर करताले हेजे फुडें तेन्ना कितें जाल्लें आमकां थंय ऑब्जेक्शन हाडलें आमचे कडेन जागो ना जालो पूण आमकां गोठो करपाक जाय आसलो मागीर आमी म्हाजे भाव आहा ते भयणाक आमी म्हटलें चल सगळे भुरगे फुडें सरले आमी हो जागो तांकां दिवया गोठो करपाक कित्याक सदांच काय करना पूण वर्सांचो एकदां करता म्हणून इतली आमी एरिया ही खाली करून गोठ्याक आमी भुरग्यांची उमेदीक लागून हो गोठो आमी करपाक दिता हितून आमकां पयशांची अपेक्षा कांयच ना आनी आमी पयशांक लागून तोणूय केन्ना पळयना आतां खर्चाची बात म्हटल्यार आमी खर्चूय पळयना सगळ्या भुरग्यांनी पयशे काडून केल्लो आहा पूण स्टार्ट केल्लो आहा परतून सॉरी तुमकां परतून हांव तुमचें नांव विचारता म्हाजें नांव आनंद होबळे आनंद हांगसर तुमी आनी एक एग्जाम्पल दिता की सेक्युलरिजम आतां जे गोंयांत चल्ल्या की जात पात हे ते तुमी एक युनिटी दाखयता हय युनिटी आमचें अशें कितें आमी ना क्रिस्तांव हिंदू आमी कांयच मानून घेयना आमी एकवटान काम करता आनी आमचो असो एकूच वाडो असो आहा हांव नको दुसऱ्या वाड्याचे असो आमच्या आख्खे मेरशेन असो वाडो आहा की आमी हिंदू क्रिस्तांव सगळे एकठांय जावन काम करता पूण ते 3 लाख जे एमावंट आसा वो धाकटो न्ही एमावंट एक्चुली एमावंट न्हू धाकटो एमावंट न्ही सो येदो एमावंट कशें तुमी हे करता तर आमी सद्या पयलीं कितें आहा सगळ्या भुरग्यांनी आपलो खर्च केलो म्हणजे आमी काडले आनी आमकां कोणें तरी आयडिया दिली आनी आमी ते सजेस्ट केल्ले एलेन आमकां सदांच म्हणटाले एलेन आमकां सदां म्हणटा निरज आमी लॉटरी करया तितूनसून आमचें गोठ्याचें काम जातलें म्हणून आमी हे फावट लॉटरी केल्यो आनी लॉटरीचे थोडे पयशांनी काम स्टार्ट केलें जे येताले तितल्याचे आनी प्रायजूय आमी हाडून दवरलेले आहा की अशें न्हू लोकांक दिसो उपकारना की आमी लॉटरी करतले आनी प्रायज हाडचे ना अशें ना की आमी प्रायजूय हाडून दवरलेले आहा फाल्यां परवा आमी ते पब्लिशूय करतले आनी ह्या लॉटरीच्या पयशांनीच आमी हो गोठो केल्लो आहा ना आमकां कोणें पॉलिटिशियनाचो सपोर्ट ना आनी पॉलिटिशियनान आमी पॉलिटिशियनाच्या वचोंकूय ना खूब जाण म्हणटाले आमी डोनेशन घेवन करता म्हण ना आमकां ती अपेक्षा ना म्हण आमी लॉटरी करून हो गोठो उबो केल्लो आहा सेकेंड थींग आतां निरजनूय सांगलेलें की डोनेशन बॉक्साचे आमकां आमी स्वता हे डोनेशन बॉक्स दवरून आसले आमकां एक बरो म्हणजे कोणे एक बऱ्या मनशान सांगलें बाबा तुमी येदो व्हडलो गोठो करता इतलो खर्च करता तेन्ना तुमी कित्याक कितें तरी करचें म्हणून आमी हे डोनेशन बॉक्स दवरले आमी स्वता जावन आमी केन्ना ते डोनेशन बॉक्स दवरूंक ना पूण लोकांचे हेजेर आमी कोणें तरी आमकां एका बऱ्या मनशान सांगलें म्हणून आमी डोनेशन बॉक्स दवरला आनी तितून कितें आसा तें आमी खर्च करता आमी खुबदां आयकता नरकासूर जेन्ना करता दिवाळेचे रस्त्यार सगळे नरकासूर उबे आसता आनी खुबशे जाणां कडल्यान आमी आयकता की आमकां हेणी डोनेशन दिलो हेणे अमकें दिलें हेणे अमकें दिलें क्रिसमसाक तसलें डोनेशन बी काय नासता आसतलें पूण आमी आमच्या मनान आसलें वचपाचें पूण आमी ह्या गोठ्याच्या फाटल्यान लागून आमी खंयच कोणा कडेन डोनेशन मागूंक पावोंक ना
तुमकां मागपाचेच नासले काय तुम्ही मागूंक वचोंक ना? दिसतालें आमकां वयचें कशें खरेंच सांगपाचें म्हणल्यार फोट सांगचें ना दिसतालें पूण आमी कोणाच्या दारान डोनेशन मागोवंक वचोंक ना की आमची एक आयडिया आमी 7 जाणांनी चिंतले बाबा चल एलएन सदांच म्हणटालो त्या लॉटरी बुकाचेर आमी फोकस करया आनी तेजे वयल्यान आमी स्टार्ट केलो आमचे बुकूय चडशे खपले आनी आमकां आदारूय जाल्लो आहा ओके आनी एकदा लास्ट एंड फायनल आनी सॉरी आनी एक आमचे थोडे लंडनचे भाव आहा ओके नांव घेता घेवं ते शकता, हय. कुरूज फेर्नांडीस म्हणटा तो आमचो एक बरो एज मार्टिनाचो कुनियाद हय. तेणी आमकां थोडे पयशे धाडले बाबा तुमी येतल्या पयशान तुमचे कडेन जावचें ना की आपलो धाकटोलोच अमावंट म्हणून तेणी आमकां भायर साकून धाडलेले आहा म्हणजे थोडे भायर आनी खूब जाणांनी फ्रेंड्स आहा तेंच्यांनी धाडलेले आहा कळ्ळें न्हू आमी स्वता तेंच्यानी सांगून नासले पूण ते आमकां गोट्याक पळोवन आमकां तेंच्यांनी हेल्प केल्लो आहा त्यांचो वेलवीश त्यांचो Yes. बरेपणा हय. सो म्हाका मातशें घरचे लोकांक उलोवंक जाय की आफ्टर क्रीप घरान कितें कितें करता ते ओके ताकी तुमचे कडेन मातशें घरान क्रिसमस आसता जेन्ना क्रीप करता येदे व्हडलें क्रिसमस डेकोरेशन करता तुमच्या घरान कितें करता म्हणजे लोकांक खावपा खातीर जेन्ना आपयता तांकां जे स्वीट बीन आसता ते म्हणजे अशें आमी म्हणजे अशें हितून आमी सगळीं आसा न्हू ती आमी एक फॅमिली कशी आसा आनी आमी फॅमिली भितरूच आमी वावरता हांगसर आनी हांव कितें करता तांकां लागून मोस्ट म्हणजे ते रात पासून काम करता 1-2 वरां पासून काम करता पूण तेंच्या खातीर कितें तरी घरानूच करता म्हणजे तांकां आनी खंय वचपाक टायम ना जाता आनी घराय पावना ते इतल्या बेगीन म्हणून तांकां हांव घरानूच कितें तरी शिजोवन दिता तुम्ही तर आता इतले वचून जर क्रिसमस क्रीप करता तुम्ही जाणा आसतले की घरांनी कितें कितें गोड करता क्रिसमस कित्याक आमचे जे व्हिवर्स आहा आमचे जे गोंयचे लोक जे पळयता तांकां जाणून घेवपाचें की क्रिसमसच्या टायमार घरा कितें कितें स्वीट्स बीन करतात तुमी सांगूंक सोदता आमचे अशें नेवऱ्यो म्हण दोदोल आमचे म्हण आतां हे हितून करताले हय जशे आमचे क्रिस्तांव भाव जे करता पळय म्हणजे क्रिस्तांव लोक आमचे कॅथलीक लोक जे दोदोल म्हण बेत म्हण नेवऱ्यो म्हण सगळे दोस जे जे कितें आहा तितले आमी हिंदू जावन तेंचो सण पाळटा आनी आमगेर आमी ते करता म्हणजे तुम्ही स्वता तुमच्या घरांनी हे सगळें करता दोदोल बिबिंका इले तो करताच करता एवरी इयर कितल्या वर्साच्यान 4 वर्सां 4 वर्सां जाली म्हणजे जेन्ना पासून आमी हांगा गोटो करता न्हू तेन्ना पासून आमी स्टार्ट केला तेन्नाच्यान स्टार्ट केल्या लोक येता तुमकां हांगा विजीट करपाक घरा कडेन क्रिसमसा घरा कडेन असो येना पूण ना म्हणजे ह्या जाग्यार येता घरा हे पळोवपाक देखावा जो केला तेका पळोवपाक येतात तेन्ना तुमी तांकां ते प्रसाद जे आमी हिंदू हितून दिता तशें तुमी ते बिबिंका दोदोल कितें ते दिता ना तशें आमी ना तशें आमी लोकांक दिना ना ते आमच्या घरा भितर हेंकाच तुमच्या घरच्या लोकां खातीर हे सगळे बिबिंका भुरगेच आमी ओके तुमच्या खातीर हय ओके तुमी स्वता विजीट करता आमच्या केतली भावाच्या घरा हय 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 आख्या वाड्यांनी आख्ख्या वाड्याचेर आमी जे जितले आमचे कॅथलीक भाव आहा तेंगेर आमी विजीट करता आनी ते आमचो जो सण आसता जो हय ते येता दिवाळी म्हूण चवथ म्हूण ते आमकां खरें उमेदीन येता आमचे हितून सगळ्याक हाका मिक्सअप जाता तशें आमी तेंचे हितून जाता तशें ते आमचे हितून जाता हो जो प्रोसेस आहा फूल म्हणजे प्रोसेस म्हणजे जे करतात क्रिसमस येवचे पयलीं हे भुरगे जेन्ना काम करता सगळे क्रीप रेडी जाता क्रीप जावन क्रिसमस येता सण येता नाताळचो सण आमी जेका रावता सो हो आख्खो प्रोसेस तुमच्या खातीर कशें आसता म्हणजे उत्साह हय आमकां म्हणजे आमकां म्हणजे म्हणजे आमच्या मनान अशी दिसता की बाबा आमी आतां गोटो केला आमकां खूब मनान अशें खूब फील जाता म्हणजे खंय तरी आमकां अशें म्हणजे आमच्या गोट्याक अशें एक प्रायज गावलो जो आनी कितें जालें आमकां बी अशें बरें दिसता न्हू म्हणजे कोणूय म्हणटा न्हू पळय तेंच्या थंय असो बरो गोटो केल्लो म्हण आमकांय मातशें अशें कशें दिसता की बाबा कोणी तरी म्हटलें जावं बाबा तुमी गोटो बरो केला फुडल्या वर्सा मागीर आमकां अशें दिसता की हो न्हू असो केला न्हू तेन्ना फुडल्या वर्सा आनी हेच्याकून बरो जाल्यार पुरो अशें आमच्या मनान दिसता कित्याक सांग तूं आमकांय मातशी उमेद जाता जेन्ना कोण म्हणटा न्हू की बाबा हेचो गोटो बरो जाला ह्या वर्सा तेन्ना आमकांय मागीर तशें दिसता की ह्या वर्सा अशें केला जाल्यार फुडल्या वर्सा आनीक मातसो बरो जाल्यार पुरो अशें दिसता आमकां दोन शब्द तोखणायचे पुरो आनी कांय नाका इतलेंच न्ही हय सारकें हेच न्हू आनी एक तुमकां सांगूंक सोदता लास्ट इयर आमी मेर्सेस कॉम्पिटिशन आहलें म्हणजे मेर्सेस विलेजीचे तेन्ना आमकां फर्स्ट प्रायज गावल्लो लोकमान्याचो जाल्लो तेन्ना आमकां फर्स्ट म्हणजे
त्याच वर्स फर्स्ट गावल्लो आनी ऑल गोवान आमकां 4th प्रायज गावल्लो लास्ट इयर। आतां हे फावटी आमी कॉम्पिटिशनाक सगळे कडेन घातलेले आहा, पळोवया होप्स की फर्स्ट काडपाचो आमची खूब प्रयत्न आहा आनी आमी मेहनत लायल्या तेशपान आमकां फर्स्ट गावंक शकता अशें आमी अपेक्षा दवरलेली आहा। एक्चुली तुम्ही खूप बरें केल्लें आणि ऑल द बेस्ट तुमकां फर्स्ट प्रायज मेळोन आमी सुद्दां मागता, कित्याक म्हणजे प्रत्येक क्षणान प्रत्येक स्टेपान जे तुमी इन्फॉर्मेशन दिल्या आणि जे नॉलेज दाखयल्या तोखणाय करपाची गजाल आसा आणि ऑल द बेस्ट। तर वाडे मेरसे हांगसर हे जे क्रिसमस क्रीब हेंच्यांनी जे केल्या नाताळचे गंमत म्हणून आमकां एक चॅप्टर आहले स्कुलान, तो नाताळचे गंमत एक्चुली हांगा पळोवंक मेळटा। तेंच्यांनी प्रत्येक क्षणां प्रत्येक स्टेपान एक एक इन्फॉर्मेशन जे बायबलान बरयल्या, कसो जेजू जल्माक आयलो, कशे जे सण ते साजरे करता वाडे मेरसे हांगसर। आणि आख्खे हे जे हिंदू फॅमिली आसा, हिंदू क्रिश्चन सगळे मेळोन आनी तशेंच तेंच्या वांगडा जे लंडनान तेंचे भाव आहा ते सगळे हांगा कॉन्ट्रिब्यूट करून इतले बरे जे देखाव तेंच्यांनी केल्या ते तुमच्या खातीर केल्या, आमच्या खातीर केल्या। प्लीज मुद्दमूच हांगा येवचें आणि हो जो देखावो तेंच्यांनी केल्या क्रिसमसा खातीर हे मुद्दमूच पळोवचो। प्रणय शिरगांवकारा बरोबर हांव हनुमान नेगलूर, तुमी पळयतात GNH। तुम्ही पळयतात GNH।